बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या ह्या मागण्या रितीन जेजू सांगाताक कांय घडयो सारूंक आमी एकठावल्या. सोगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या आयच्या मागण्याचो विशय लूक 9 वोळ 40-4. जेजू kortalo तितले विशीं सोगल्यांक ओजाप दिसताले. स्तोत्र 98. पयली वोळ अशें म्हणटा. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. ताणें तर ओचोऱ्यां करून दाखयलीं. आपल्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान ताणें सोडवण जिखून घेतली. तर आमी सगळीं ताजेशी रिगून रावुया आनी ताणें पाठयल्ल्या सोडवणदाराक मुणगे जेजू क्रिस्ताक आमी भोजोवया. संवसारांत येवन केलीं ताणें ओजेपां. जायत्यांक नवें जिवीत दिलें. पिड्या रोगांतलीं बरीं केलीं. पातकां बोगशिलीं. जिवितांतल्या आव्हानांक प्रस्नांक नवे दिशेन फुडो करूंक कृपा दिली. तोच जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार उंड्या रुपान हाजीर आसा. ताकाच आमी चिटकून रावूंक गरज. आमच्या जिवितान उपरासलोल्या कोश्टां त्रासांक आडकोळींक तुफानाक फुडो करून उत्तेजन दितलो आमचो सोमी, आमचो देव आमची मुखार आसा. सगल्या ल्हानविकायेन आमची मान बागावून आमच्या एकल्या सोम्यांक साश्टांगीण पडून नमस्कार करुया. गीत गावुया. कम एंड वर्शीप. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nation.
worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. No man gloria di moema vakanuya povisobe sudi Jesu darogamto maladicto moi mi raza. Hallelujah, 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 hallelujah. मनशार सोयम पातकी सोयम आमी सगळीं पातक कोत्ता पातकाचे गुलाम जावन जियेता मिसाचे बेटेन आमी आमच्या पातकाचे आमी बोगसणे मागता आमचो गुन्यांव आनी चुकी वळखून घेता हांव पातकी म्हणून देवाची काकलुतीक उलो मारता हांव पातकी अशें तोंडान उच्चारता पूण मोनान काळजान हांव बरो दुसरो पातकी अशें चिंता दुसऱ्याचें वायट वयर काडटा ताचें खासगी वायट जिवीत सोबे माजार भासाभास कोत्ता ताच्या चिखलाचो म्हाका वास येता पूण म्हज्या अंतस्करणाचो वास म्हाका येना बरें करपाचें हांवें सोडून दिलां हांव पातकी म्हूण वळखूंक आनी म्हज्याच पातकाची पयली दूख दवरूंक नवसोरणी करूंक आमी चुकल्या आमकां बोगोस जेजू
मोगाळ जेजू, दिनवास आनी आर्गां तुका. ह्या वेळार तूं उंड्या रुपान आमचे मोदें आजीर आसा. आर्गां सोमया, आमचे पासत तुवें केल्ल्या एका एका विस्मिता पासत. जायतीं विस्मितां दिसाच्या दिसा घडयेची घडये आमच्या जिवितान आमकां फावो जातात. तीं आमकां समजोनात, आमकां तीं कळोनात. पूण तुजो खोल मोग आमचे सवें सगळें बरेंपण फावो करता. आमकां वायटा विघ्नांतलीं, पिडेंतलीं, उपशुगांतलीं राखता आनी सांबाळटा. तुजो मोग, तुजी बरेपणां सगळीं मोनान काळजान दवरता आनी सगळ्या मोगान आनी उमेदीन बरोवन दिनवासता. आमच्या व्हडट्या देवाक दिनवासुया आनी मोहिमा दिवुया. गीत गावुया व्हडतो आनी मोहिमेवो देव. Morto animo mi vundi, morto animo mi vundi vamso, morto animo mi vundi, adu bariani Bob Maria, vundu nam charaya, morto animo mi vundi vamso. Porto animo me vundi. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner, let the anthem rise. Praises to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. देवाचें उतर आयकुया. सगळीं उबीं रावुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 29 वळी 40:4 ते 40:5. जेजू kortalo तितल्याय विशीं सोगल्यांक ojap दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी हीं उतरां गोट मोनान दवरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातान
पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजोलें ना. तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण ताच्या गिन्यानान तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां बें दिसतालें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब कसो गीत गावुया. B1 आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जानो तुमी उठात. सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तूं कितलो बरो. तुजे उतर कुरपे जरो. तुजे कुशीक काळीज वळटा. तुज्या कायद्याक देन लायता. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जानो तुमी उठात. सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवा आमच्या तुजे निरस्त. तुजे उतर उजादिवो. तुज्या सामल्यान पावला माता. काळजान जाणल्यार तुका सोदता. आमचे लागीं देव उलयला. आमचो जबाब आयकूंक रावला. सरपोर जानो तुमी उठात. सर्वेस्पराक व्हडल्यान सांगा. देवाचें उतर सुजमूंक एक ल्हान खबर आयकुया. कांय सादो आनी गरीब लोक एका कारखान्यान नोकरी करतालो. ह्या कारखान्याचो पात्रांव वावड करतल्यांक पिडापीड दितालो. लोकांक खूब सोतायतालो. वावराचे सारके पयशे ताचो होक त्या लोकांक तो दिनासलो. लोकांक कामाची गरज आसली. ताका लागून ताची पिडापीड ती सोंसताली आनी थंय वावर करताली. असले परिस्थितीन एक बऱ्या मोनाचो मनीस ह्या लोकांचे कश्ट ल्हव करूंक आनी तेच बरोबर
तांचे होक सांबाळूंक तांचे मोदलो मुखार सोरता. ह्या ताच्या कामान ताका सगळ्या लोकांचो सहकार मेळटा. जें वायट वचतालें तें सोंपता. लोकांचे कोश्ट लो जाता आनी तांचो होक तांकां ह्या बऱ्या मनशा वरवीं फावो जाता. शांती आनी मोग थंय वचता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक कोश्टा मोन्नाची खबर सांगता. जेजूक ह्या संवसारान बापान खेरीत मिसांव दिवून धाडलो. हें बापाचें मिसांव ताणें मोन्नान शांती पावूंक जाय आसलें. हाची ताका खबर आसली. हें मिसांव फुडें व्हरतना आपणें विचून काडलोल्या शिसांक तो आपलो खेरीत अनुभव दिता. सोकास आपलें मिसांव शिसांक उगडापें कोत्ता. मनशाचो पूत मनशाच्या हातान पडचो आसा. हीं उतरां शिसांक समजनात. तांचें जिवीत जेजून बरोवन येवंक जाय आसलें. जेजू करता तीं ओजापां पळोवन लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. तांकां नवलां विजमितां पळोवंक बरें दिसो. देखून आपल्या शिसांनी फटोवचें न्हय म्हूण जेजू तांकां कोरी शिकोवन दितालो. जेजू परत परत आपल्या कोश्टा मोन्ना विशीं उलयतालो पूण तांकां तें समजनासलें. तांच्या गिन्यानाक लिपून उरतालें. जेजून तांचे सवें जायते सोंसणीकाय घेतली. आमकांय देवाचें उतर ताच्यो येवजण्यो समजूंक जोड लागतात. तेन्ना देव आमचेय सवें सोंसणीकाय घेता. आमकां वेळ दिता. कृपेच्या वेळाचो फायदो घेवया. जेजून मनशाच्या तारणा खातीर कोस सोंसले. हें सोत ताचे कोश्ट आमकां पातकांतली मेकळी कोत्ता. ताचे कोश्ट आमकां देंवचाराच्या गुलामपणांतली सोडयता. ताचे कोश्ट आमचे कोश्ट लो करता. आमी वेगवेगळी तरेन मनशाच्या हातान कोश्टवतात. पातकाक लागून आमी दुसऱ्यांची गुलामां जावन
कोस्टवतात. तर जेजूचे कोस्ट समजून घेवंक आमच्या जिवितान कोस्ट येतात तेन्ना तांकां काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी कोस्टा वरवीं जेजून आमकां सोडून घेतल्या. ह्या स्वता पोरमोणे जिवंक आमकां कृपा मागुया. आतां आमची कांय मागणी देवाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोत्ता तुका. आमकां दिसा दिसपोटी पोरगोट जातल्या देवाचें जिवें उतर काळजान बाळगून तें नियाळूंक आनी जिवितान सांबाळूंक आमकां शिकय आनी आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. देवान आपल्या पोरजेचो सदांच मोग केलो. आमी आमच्या जिवितान आमच्या घरच्यांचो तसोच दुसऱ्यांचो मोग करूंक कृपा मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोस्ट दूख पिडा सोंसतेल्यांनी जेजूच्या मोगाचेर पातयेवन ताचेशी वचूंक आनी आपल्या जिवितान सूख समाधान मेळून घेवंक तांचे पासत देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाल जेजू जायती काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. तुजीच खुशी जाल्यार तांची विणवणी मानून घे आनी तांचो गोराबो भुरग्याच्या देण्यांनी संतोशी कर म्हूण आमी मागता. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.